दीस सोमार सप्टेंबराची 29 तारीख 2025. सा मिगेल, सा गाब्रिएल आणि सा रफायल महादेवदूतांचे फेस्त. पहिले मसाब दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाब, अध्याय 7 वळ 9 ते 10 पर्यंत आणि वळ 13 ते 14 पर्यंत. हांव पळयत आसतना शिवासना एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्र हिमा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटाली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले. आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी सासनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 138 वळ 1 ते 2, 2 ते 3 आनी 4 ते 5. श्लोक. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचतां सर्वेस्परा, कित्याक हांवें उसारलेलें प्रार्थन तुवें आयकून घेतलें. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. श्लोक. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुज्या नांवाची स्तुती गाता. वय सक्तां प्रास वर्तें तुजें नांव. त्या नांवा वरन वर्तें तुजें उतर. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट्ट कर, म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून सर्वेस्परा संवसारांतले राजा तुका दीन वाचतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती अशें म्हणून सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं वाखणतले. श्लोक. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. ताच्या दळबऱ्यानो, ताची कुशी जारी करच्या सेवकानो, सर्वेस्पराक वंदिया. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1 वळ 47 ते 51 पर्यंत. त्यावेळी आपणासरशी आयिल्ल्या नतानायलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया, एक खरो इस्रायेलकार, हाचे थंय कसल्यांच कपट ना. नतानायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखामुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नतानायल ताका जाप म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय. हाचे प्रासवर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुका सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापुताचेर देवाचे दूत सडलेले देंवलेले तुमी देखतल्यात. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज आमी प्रधान आंज पडव्यांची परब आचरण करता. आंज पडवे सर्गा आनी संवसारामध्ये मध्यस्थ जावन देवाची सेवा करतात. प्रमुख जावन ते एक आंज पडवे, तांकां आमी आर्क एंजल्स म्हणटा.
मिंगेल, गाब्रिएल आनी राफाएल. मिंगेल म्हळ्यार देवा बरी म्हण अर्थ. तो देवाचो आनी भावार्थाचो झुजारी. देखून आमच्या आत्मीक काळोखांत संवसारी संकटांतल्यान अलग रावूंक ताची ससाई मागया. गाब्रिएल म्हळ्यार देव म्हजें बोळ. तो दैवीक उगडापणाचो संदेश हाडून येता. प्रमुख जावन मोरयेक बरी खबर दिल्लो पडवो. ताचे बरी आमी देवाच्या उतरांची परगटणार जावंक कृपा मागया. राफाएल म्हळ्यार देव गूण करता म्हण. हांगा देवाची गूण करची सकत उठोवन दिसता. तो बिताक ताच्या कुडेपणांतल्यान सुटका दिता. आत्मीक आनी भौतीक सकत जोडूंक मागया. आयचे सुवार्थेंत आंज बडव्याचो 2 निर्दिश्ट चटवटिक्यो आमकां वाचूंक मेळटात. मनशापुताचेर सडटले आनी देंवतले. देवाक आराधन करूंक ते सडटले आनी मनशाकुळाची सेवा करूंक ते देंवतले. देवाची स्तुती करचे देवदूतांचें प्रमुख काम. पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र 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 म्हणलें गीत गायतना आंजा कोरा संगी आमी देवाची स्तुती करता. कशें देवदूत देवाची सेवा करतात तशेंच आमी एकामेकाची सेवा करूंक बेसाड्या.